साहेबिनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रोडच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां. लुकाचे शुभ वर्तमान. कोट्टा कोट्टा तुमचे, कित्याक प्रवाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांकां यादगिरी बांदतात. आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कर्तुत्वां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तुमचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलो आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी दुमालो दितले. हे पासत संवसार रचला तेतून तावन सगळ्या प्रवाद्याच्या विकारिल्ल्या रोगताचो हे पिणकेन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन ते वेदी आनी देव मंदिरा मदें जिवेशी मारलेल्या जाकरासाच्या रोगता पर्यंत. होय, हांव तुमकां सांगतां, हे पिणकेन देवाक ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रेनो कोट्टा कोट्टा तुमचे, कित्याक जानवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात ते सरले नात, आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिले ना. हें सांगून जेजू थंयसरलो भायर सरल्या उपरांत फारिझेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पालाक लागले आनी तोंडाक तोंड जावचे मनान ताका सोबार प्रश्न घालीत रावले. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतल्या कसलेय उतरार ताका धरूंक रावताले. देवाचें उतर हें.